काँग्रेस पार्टी ते सीट जिखता थंय आमचो प्रचारूय बऱ्या तरेन चल्ला. एवरी डे वी आर हॅविंग कॉर्नर मिटिंग्स. आज आतां आम जस्ट गोईंग देर. आज आमची ऑर्गनायझेशनची मिटींग आमी दवरल्यात अबावट बूथ मॅनेजमेंट, हाव टू गेट द वोटर्स आवट. आनी थंयचो लोकांचो प्रतिसाद जर पळयत जाल्यार थंय लोकांनी डिसायड केल्लें आसा की ह्या फावट काँग्रेसीक थंय जिखून हाडपाचें. आतां फाटल्या दिसांनी तुवें चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट पयलो आसतलो. चीफ मिनिस्टर सांगता की रवी नायकाक म्हणटो श्रद्धांजली दिवपाक आमी रितेशाक तिकीट दिली. आतां ह्या मुख्यमंत्र्याक हांव विचारपाक सोदतां की भारतीय जनता पार्टीचो जर तर कोणी नेतो जाणें भारतीय जनता पार्टी जी वयर हाडली हाचो नेतो कोण? मनोहर पर्रीकर, स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर. सो खरी जर तर तुमकां श्रद्धांजली जर तर ताका दिवपाक जर तुमी सोदताले जाल्यार त्या वेळाचेर तुमी ताच्या चल्याक तिकीट दिवपाक आशिल्ली. रवी नायक हो मुळान कोण हें मुख्यमंत्र्यान पयलीं समजून घेवपाक जाय. रवी नायकाची विचारधारा कितें? आज सुद्दां जर आमी रवी नायकाच्या घरा जर वचत जाल्यार थंय सुद्दां काँग्रेसीचे स्कार्फ, काँग्रेसीचे फ्लॅग मेळटले घरांनी. अशा ह्या काँग्रेस आयडियोलॉजीचो लिडर आशिल्लो बाब रवी नायक. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान असलें घाणेरडें राजकारण करचें न्ही. लोकांक तुमची निती खबर आसा. तुमी जाय तेन्ना लोकांक यूज करता आनी जाय तेन्ना लोकांक काडून उडयता. सो श्रद्धांजली तुमी रवी नायकाक दिवपाक लागून तुमी ताका ती तिकेट दिल्ली ना, सीट दिल्लें ना, हें सिद्ध जालां. आनी म्हाका दिसता थंय ज्या प्रमाणे थंय आज भारतीय जनता पार्टी पयशांचो जो वापर करता, फोंडेची जनता ही हुशार आसा आनी सगळे फोंडेकारा कडेन हांव मागता की जर तर तुमकां सरकार आमिशां दाखयत जाल्यार ती घ्या तुमचेच लुटिल्ले हे पयशे. पूण ज्या दीस मतदान करपाचो वेळ येतलो तेन्ना तुमी विचार करून काँग्रेस पक्षाक थंय मतदान करचें. आरजीपीचो कसो कितें तेंको आहा तुमकां? तांच्यांनी डिक्लेअर केला खरो, पूण जेन्ना तुमी ऑन फील्ड भोंवता तेन्ना आरजीपीचो तुमकां प्रेझेन्स दिसता थंय? सी आमचे आतां कॅन्डिडेटूय भोंवता, आमचें ऑर्गनायझेशन ऑल्सो इज रोमींग. सो हांवें आजुनी म्हजे कडेन तसो फीडबॅक कांय येवं ना. आनी आमचे CLP लिडर जे आहात तांचे कडेन संबंद बरो आहा. सो ही इज कॉर्डिनेटींग विथ देम. सो ते त्याच्या लेवलाचेर तो करता. CLP संबंध पार्टी प्रेसिडेंटान संबंध खराब आहा तेचे कोणाचे? आरजी अरे कॉर्डिनेशन जावपा जाय न्ही. म्हजे संबंद तुजे कडेन बरे आहा. पूण एवरी टायम काय हांव तुका आय मीन तुमी इतले 50-100 मिडिया सगळ्या कडेन काय आय कॅनॉट टॉक टू एवरी वन. सो ह्या फावट ह्या इलेक्शनाक आमी आमचे सगळे फ्रंटल्स सगळ्यांक आमी वांटून काम दिल्लें. सो एवरीबडी इज डुईंग देयर. गोवा फॉरवर्डाचें कसो कितें? कारण मदीं मातशें हें जाल्लें तुमचें युरीचे स्टेटमेंट, पूण तांच्यांनी डिक्लेअर केलो की तुमकां सपोर्ट आसतलो. कितें आहा, हांव अध्यक्ष जावच्या पयलीं किंवा युरी आलेमांव CLP जावच्या पयलीं जाल्लें अलायन्स आनी आमचे लिडरशीप राहून गांधी 2022च्या निवडणुकीच्या पयलीं गेल्लें अलायन्स आनी तो आमचो प्रिपोल अलायन्स. आनी आजुनी ताणें सांगलां की 2027 मेरेन इज अवर अलायन्स. फाटीं कितें जालें तें आय थिंक एवरीबडी हॅज गिवन अ स्टँड ऑन दॅट आनी दॅट इज गॉन. आय थिंक दे हॅव ऑल्सो गिवन आय थिंक बायट दिला की जें जालें तें आमकां आनी ताचें उलोवपाचें ना. लेट्स गो इट अ पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंड. आनी हांव तांचे कडेन उलयना. दे हॅव शोन फूल सपोर्ट इन पोंडा एंड दे वील ऑल्सो डू द आप तुमकां डॅमेज करतले अशें दिसता थंय काय कोणाक कितें जो तांच्यांनी प्रूव जाल्लें रे की भारतीय जनता पार्टीचे फ्रंटल ते. सी जेन्ना थंय लढाय काँग्रेस आनी BJP भितर जेन्ना आसा तेन्ना थंय तिसरो कोणी येवन तें करप. इट इज अ बायपोलर इलेक्शन. इट इज गोन टू बी अ बायपोलर इलेक्शन. इट इज अ स्ट्रेट फायट बिटवीन BJP एंड काँग्रेस. सो हे थंय कॅन्डिडेट घालून कितें करपाक सोदता तेंच म्हाका कळना. आनी आय डोंट वॉन्ट टू टॉक मच ऑन देम. रिजल्ट्स लोक कितें आहा ते तांकां दाखयतले. ZPच्याय पयलीं हांवें सांगिल्लें की म्हाका खंयच आम आदमी पार्टीचो प्रेझेन्स गोंयभर दिसना आनी ते रिजल्टान आमी पळयलें. हालीं कॅम्पेन करतना तरी दिसता तुमकां फोंड्या जेन्ना तुमी कॅम्पेन तश्यो घड्याळी वाटल्यो आनी लोकांक साडयो वाटल्यो म्हणून तशें जाता. काय वाटता? तुमीच हाडला मरे. तुम्ही मिडियानीच रिपोर्ट केले. तेंचे काल मटेरियल जप्त केले विथ वेर दे हॅव नॉट टेकन परमिशन्स. तुम्हीच मिडियानी ते हाडलें. खंयच्या तरी मिडियान हांवें पळयलां त्यो घड्याळीचे फोटो सुद्दां तुमी घातल्या व्हिडियो. सो आय थिंक अशें लोकांक आमिशां दाखयलीं म्हणून तशे वोटर तशे कन्वर्ट जायना. म्हाका दिसता फोंडेकारांनी गेल्लीं 14 वर्सां ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा अंडर
कसलोच डेव्हलपमेंट जाल्लो थंय ना हे लोकांनी आज विचार करून ते मतदान करचें. पूण दुसऱ्या सायडीक आम आदमी पार्टी म्हणटा की काँग्रेस हे BJPचे पार्टनर म्हणून, कित्याक तेंच्या जेन्ना प्रचाराक भोंवता तेन्ना MGPचे कार्यकर्ते हेज्या वांगडा दिसता म्हणटाले. केतन भाटकर ते तुमचो जो कॅन्डिडेट आसा तो म्हणटा निवडून आयलो की BJPन वतलो म्हणटा ते प्रचार करतना तशें करता. अशें आहा की गेल्ल्या 4 वर्सांत जेन्ना हे 8 गद्दार जेन्ना पक्ष सोडून जेन्ना गेले तेन्ना जेन्ना आमी गोंयभर जेन्ना भोंवताले पळय होच प्रश्न लोक आमकां विचारताले. एक ट्रस्ट डेफिसिटाचो एक विशय आशिल्लो. पूण गेल्लीं 4 वर्सां जर तूं पळयत जाल्यार जे 3 आमदार जे काँग्रेस पक्षा बरोबर रावले, ज्यांनी पार्टीक तेंको दिलो, जेणे पार्टीक वयर काडले किंवा लोकांचे मुद्दे एसेंब्लीन मांडले, तेन्ना जेन्ना आमचे खासदाराचें इलेक्शन जेन्ना आयलें, पार्लमेंटाचें इलेक्शन, तेन्ना जेन्ना आमी लोकां कडेन गेले की लोकांक सांगलें आमकां पळयात, आमचेर विश्वास दवरात, आमची न्यू काँग्रेस, आमचे 3 आमदार हे फर्स्ट टायम MLA, तांचेर विश्वास दवरात आनी मतदान करात. आनी आमी पळयलें की दक्षिण गोंयांत एक असो खासदार निवडून दिलो जो आज सगळे गोंयचे प्रश्न थंय मांडटा. तो आज कसलेच मुद्दे थंय पार्लमेंटान मांडल्या शिवाय रावना. सो आज लोकांक कॉन्फिडन्स आयला की आज जी काँग्रेस आसा ही नवी काँग्रेस, एक यंग काँग्रेस, जातून एक विजन दिसता, एक लिडरशीप दिसता जातून कसलीच बॅगेज ना, एक लिडरशीप दिसता जातून ते लोकांचे खरे मुद्दे मांडटा. आनी ती खात्री आज गोंयकारांक आयल्या. डिफेक्शनाचो विशय हो म्हाका दिसता जमनी पोना गेल्लो. आमी हाज्या पयलीं सांगलां की एक गद्दार ज्यांनी पार्टी सोडून गेले, ज्यांनी पार्टी कडेन गद्दारगिरी केली, ह्या लोकांक पार्टीन प्रवेश ना आमी क्लियर केल्लें आहा.